मोगा बापणानो, जोआच्या शुभ वर्तमानाच्या पुस्तकांत सांगलेल्या प्रमाणे वो 20वो आविसोर जेजूच्या पुनर्जीवनपणा विशीं सांगलेलो आविसोर जावन आसा. जेजू क्रिस्ताचें पुनर्जीवनपण क्रिस्ती विस्वासाचें हार्टब्लड जावन आसा. आयज लोक क्रिस्ताच्या मरणाक खूब महत्व दितात, पण ताच्या जिवनपणाक ते उणें महत्व दितात. पेंटेकोस्ताच्या वेळार नव्या कोरांत जे संदेश सुरू जाले त्या सगळ्यांचें नांव जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणान जावंक पावलें. जोआचो 20वो आविसोर आनी पयले वळीन आमी पळोवया. सुमानाचो पयलो दीस म्हणजे आयतारा दिसा मारी मागदालीन फोंडाशी आयली. साब्बात दीस केन्ना बदल्लो हो प्रस्न जायते जाण आमकां विचारतात. तांचो विस्वास आसा की आमी शेनवाराचो दीस सुशेग घेवच्याक पाळचो. त्या दिसा कांय काम करचें न्हय. हो दीस जेन्ना दोनी जेजू पुनर्जीवन जालो तेन्नाच बदलून गेलो. तो साब्बाताच्या दिसा मरणानूच आसलो. आयताराच्या दिसा तो जिवंत जालो. तेन्ना पासून ताचेर विस्वास दवरणारे सुमानाच्या पयल्या दिसा एकठांय जाताले. साब्बात दीस पोरण्या करा प्रमाणे आसलो. जेन्ना यहोवा देवान सगळें रोजलें तेन्ना ताणें साब्बात दीस सुशेग घेतलो. आतां आमी क्रिस्त जेजूच्या वरवीं नवी रचना जावन आसा. पेंटेकोस्त आयतारा दिसा आयलोलो आसलो, जो सुमानाचो पयलो दीस जावन आसलो. हें एक अजापाचें जावन आसलें की जुआंव सगळ्या बरयणारांवन निमाणो बरयणारो जावन आसलो. तो बऱ्योच गोश्टी खूब चीत लावन बरयता हें आमकां दिसून येता. ताचें बरोवप खूब सुंदर जावन आसलें. सुमानाचो पयलो दीस त्या दिसा जेजू पुनर्जीवन जालो तोच दीस आयज आमी पाळूंक जाय. देवाक तो दीस आमी दिवंक जाय. तो देवाचो दीस म्हूण आमी सोत मानूंक जाय. आयज जर आमी दोनूय जेजूक हो बरो वेळ दिनात तर आमी केन्ना दितले? देवाचो वेळ आमी चोरूंक जायना. देवाचो वेळ आमी देवाकूच दिवंक जाय. जो दीस म्हत्वाचो आसा त्या दिसाक आमी म्हत्व दिवंकूच जाय. मोगा बाबणानो, जायते जाणांक आजुनूय आमकां जेजूची खबर ना. जेजू कोण आनी तो कित्या पासत ह्या संवसारांत आयलो हेंय खबर ना. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे जर आमी पळयलें जाल्यार तो तुज्या आनी म्हज्याच पातकां पासत ह्या संवसारांत आयिल्लो आसा हेंच आमकां देवाचें उतर दाखोळ करता आनी आमी ताजेर विस्वास दवरूंक जाय. आयज दोनी जेजू मेल्लो ना तर तो जिवंत जाल्लो आसा. तो सर्गीच्या राज्यान आसा. ताणें पवित्र आत्मो ह्या संवसारांत धाडलेलो आसा. आयज जण एकल्याक ह्या पवित्र आत्म्याची गरज आसूंक जाय. पवित्र आत्म्याच्या उद्देशीं आमी देवाच्यो गजाली समजावन घेवंक शकता. देव कितें उलयला आनी ताजें कितें उतर आसा तें आमकां शिकयणारो फकत पवित्र आत्मो जावन आसा. जर पवित्र आत्मो तुज्या कुडीन ना जाल्यार तुका देवाचें उतर समजोचें ना. साद्या मनशाक देवाचें उतर समजना. संवसारी मनशाक तर तें कांयच समजून येना. देवाच्या मनशाकूच तें समजून येता. कारण देवाच्या मनशांची पातकां भोगसल्लीं आसा. देवाच्या मनशाच्या पातकां भोगसूंक नासलीं जाल्यार आयज हें संवसाराक उतर पावचें नासलें. कारण पातकी मनीस देवाचें शुभ वर्तमान परगट करूंक शकना. जर आमकां शुभ वर्तमान परगट करूंक जाय जाल्यार आमचीं पातकां पयले सुवातेर भोगसल्लीं आसूंक जाय. दोनयाच्या रोगतान आमी नितळ जाल्ले आसूंक जाय. आमी ताका आमचो सोडवणदार म्हूण मानून घेतलेलो आसूंक जाय. मोगा बाबणानो, आयज तुमी दोनया जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेतलेलो आसा काय तुमी संवसाराच्या रिती चाली प्रमाणे जियेतात? तुमचें जिवीत पातकांतूच बुडलेलें आसा जाल्यार देवाचीं कामां तुमच्या जिवितांत कशीं पूर्ण जातलीं?
आयज जायत्यो गजाली आमी शिकलेले आसात. देवाचें उतर आमकां दिसपट्टी जायत्यो गजाली शिकयता. पवित्र जर आत्मो आमकां देवान दिल्लो आसा, ताजे उद्देशीं आमी उजवाडान चलोवंक जाय. जर आमी आजुनूय काळखान चलता जाल्यार आमचे थंय उजवाड आसा अशें आमच्यांनी म्हणूंक जाता? ना, आमी आजुनूय काळखान आसात अशें आमच्यांनी म्हणूंक जाता. मोगा बाबड्यानो, खरें शिमोन पेद्रू आनी जुआंव हे खूब म्हत्वाचे अशे ताचे शिश्य जावन आसले. जुआंव तर ताचो खूब मोगाचो शिश्य जावन आसलो. आनी पेद्रूक तर आमी वळखतात. पेद्रू गोडबोड करणारो मनीस जावन आसलो. पेद्रून ताका 3 फावटी नाकारलेलो आसलो. तरी पूण दोनूय जेजून ताका नाकारूंक ना. जेजून ताचो मोग केल्लो आमकां दिश्टी पडटा. जुआंवाचो 20वा आविसोर 3 आनी 4 वळी प्रमाणे जर आमी पळयलें तर आमकां दिसून येता शिमोन पेद्रू आनी जुआंवाक दिसनासलें की जेजू पुनर्जीवन जातलो म्हणून. आतां जेजू पुनर्जीवन जाल्लोच आसलो आनी ताच्या फोंडाची पयली मारी पावलेली आसली. कारण कोणाकूच विस्वास नासलो की जेजू पुनर्जीवन जातलो म्हणून. पूण तो पुनर्जीवन जालो. आनी पुनर्जीवन जावन जशें ताणें पयलीं सांगलोलें त्या सुवातेचेर तो ताच्या शिसांक दिश्टी पडलो. तांकां चड करून अशें दिसतालें की मारयेन काळखान सारकें पळयलें ना म्हणून. कारण जेन्ना मारिया फोंडाशी आयली आनी तिणें पळयलें तर त्या सुवातेचेर कूड नासली. तेन्ना ती धांवत आयली आनी ताच्या शिसांक तिणें कळीत केलें. पूण ताच्या शिसांक वेगळेंच दिसलें. फातर फोंडावेलो पयस जाल्लो आसलो अशें तिणें पळयल्लें आसलें. आनी ती धांवली व ती दुसऱ्या फोंडा लागीं पावली अशें तांकां दिसलें. म्हणून ते त्या फोंडा लागीं धांवत आयले. मोगा भावंडांनो, जिवंताक पळोवंक आमी फोंडा कडेन वचपाची गरज ना. जेन्ना ते फोंडाशी गेले तेन्ना जेजूक जिवंत पळोवंक ते गेल्ले नासले. ते ताजे कूड पळोवंक गेल्ले आसले. खरीच त्या सुवातेचेर आसा काय ना हें पळोवंक ते गेल्ले आसले. वो दुसरो सीस जुआंव जावन आसलो. तो वर्सांनी ल्हान जावन आसलो. म्हणजेच ताजी इदाद ल्हान जावन आसली. म्हणून शिमोन पेद्रूच्या मुखार तो धांवत गेलो. ताजे वेल्यान अशें दिसून येता की जुआंव सगळ्या शिसां मदें सगळ्यांहून ल्हान जावन आसलो. जुआंवाचो 20वा आविसोर 5वे वळी प्रमाणे जें कितें जुआंवान पळयलें ताका लागून ताची खात्री जाली की जेजू जिवंत जाल्लो आसा म्हणून. तो त्या सुवातेचेर पयलीं पावलेलो आसलो. पूण तो उणें उलयणारो जावन आसलो आनी तो भियेणारोय जावन आसलो. ताका त्या फोंडांत भितर सरूंक भिरांत दिसताली त्या बसत तो भितर सरलो ना. ताणें फकत वणू घालून भितर पळयलें. ताणें पुरावो पळयलो आनी ताची खात्री जाली. जुआंवान ताजे कपडे पळयले पूण ताची कूड तातूंत आसलेली ताणें पळोवंक ना. 20वा आविसोर आनी 6वे वळी प्रमाणे उपरांत शिमोन पेद्रू येता आनी भितर सरता. ताणें सुद्दां कपडे पळयले. लक्षांत घेयात की जेजू त्या कपड्यांनी नासलो. मोगा बाबणानो, खरेंच जेजू आतां पुनर्जीवन जाल्लो आसलो. ताका त्या फोंडांतल्यान भायर काडपाची कोणाचीच गरज नासली. तो पुनर्जीवन जाल्लो आसलो. मोगा बाबणानो, जायते फावटी आमी अशें चिंततात की मेलोलो मनीस परत जिवंत जावंक शकता. पूण मोगा इश्टानो, तो मनीस नासलो तर देव जावन आसलो. देवाक कांयच कठीण न्हय. जर तो जिवंत जावंक नासलो जाल्यार तो स्वर्गार पावचो नासलो आनी तुका आनी म्हाका तो बासावणी दिवचो नासलो. पूण ताज्या शिसांनी ताका आपल्या दोळ्यांनी पळयल्लो आसलो. मोगा बाबणानो,
ताणें ह्या संवसारांत आसतना जायते तरेचीं विस्मितां केल्लीं हीं ताच्या शिसांनी पळयलीं. शिसांनीच न्हय तर सोर भोंवतणी आसलेल्या लोकांनी पळयिल्लीं आसलीं. लाजराक ताणें कुडीन जिवंत केल्लो आसलो, पूण धनी जेजू क्रिस्त ह्या वेळार मोहिमेवंत कुडीन जिवंत जाल्लो आसलो. ताजे खोरे कुडीचें कितें जालें व ती खंय आसली हें आमच्यांनी सांगूंक जायना. जें पवित्र पुस्तकांत ना ताजेर आमी लक्ष लावचें न्हय, पूण जें पवित्र पुस्तकांत आसा ताजेरूच आमी लक्ष लावचें. जे गूढ देवान आजुनूय आमकां उगडापे करूंक ना ताजेर आमी लक्ष लावन आमी चिंतीत रावचें न्हय. देव वेळा प्रमाणें आमची सगली अडचण भागयतलो. आमचे दुबाव तो पयस करतलो. देवाच्या उतराचेर मात आमी मात पासून दुबाव दवरूंक जायना, कारण दुबावाचें पातक सगल्यांहून व्हड जावन आसा. जुवांचो 20 आविसोर 7 आनी 8 ह्या वळी प्रमाणें आमी पळयल्यार देव जुवांवा वरवीं एक ल्हानशी पूण म्हत्वाची खबर व घडणी ह्या सुवातेचेर बरयतना आमकां दिसूंक लागता. ती अशी की जेजू पुनर्जिवंत जालो, पूण ताच्या शिसांनी ताजेर विस्वास दवरलो ना. ताजे शीस वेगवेगळ्या मोनाचे आसले. तांची येवजणूय वेगळी आसली. जेन्ना जेजू त्या सुवातेचेर नासलो तेन्ना बाकीच्याचें मोन उचांबळ जालें आसूं येत. मारी आपल्याक जाय तशें चिंतूंक लागली आनी ताजे शिसूय आपणाक जाय तशें चिंतूंक लागले. 5व्या वळीन पळयतना आमकां दिसता जेन्ना जुआंवान वणो घालून भितर पळयलें आनी तेन्ना ताका फकत त्या सुवातेचेर कपडे दिश्टी पडले. ताका त्या सुवातेचेर कूड दिसूंक ना. हाजे वयल्यान आमी समजूंक जाय की तो कुडीनूय जल्माक आयलो म्हूण परत. ताजो कुडीनूय पुनर्जल्म जालो अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. कारण त्या सुवातेचेर कूड नासली, फकत लुगटांच आसलीं. आनी जेन्ना अशें घडटा तेन्ना एक व्हड अजाप अशें आमकां दिसता. कारण मेल्लो मनीस जिवंत जाता म्हूण. पूण देवाक कांयच कठीण न्हय. देवाक मरण ना न्ही म्हूण ताका अरूप ना. तो सुरवातेक सावन आसा. जेजू सुरवातेक सावन आसलो. फकत ताका मरण कुडीन फावो जालें हें इतलेंच पसत की मनशाच्या पातकां बसत कुडीचें मरण हें त्या सुवातेचेर आसूंक जाय आसलें. म्हणजेच खुर्साचेर रगत वारोवंक जाय आसलें. रगता शिवाय कोणाचींच पातकां भोगसनासलीं. त्याच पसत त्या वेळार तो खुर्साचेर कुडीचें मरण मरता आनी त्या वरवीं मनशाक पातकां पासून सुटका मेळटा. जर जेजू मनशाच्या कुडीन जल्माक येवंक नासलो जाल्यार ताजेर कोण विस्वास दवरचो नासलो. पूण तो मनीस म्हूण जियेलो. मनशा सारको तो आसलो आनी मनशापणान ताणें सगले तरेचें दूख आनी त्रास सोंसले. खरें पळयल्यार ताका कोणूच मारूंक शकनासलो, पूण ताणें खूज जावन आपलो जीव व आपली कूड मनशाच्या हातांत दिल्ली आसली. आनी जशें पयलींच्या करारान म्हणजेच पोरण्या करारांत जें बरयल्लें आसलें तें पूर्ण जावचें पसत हें सगलें घडत आसलें. नाजाल्यार कोणूच ताजेर विस्वास दवरचो नासलो. जें कितें घडटालें तें मनशाचे येवजणेन न्हय तर देवाचे येवजणेन घडटालें. आयज जेजू पुनर्जिवंत जालो स्वर्गाचेर आसा. स्वर्गाचेर चडटा आसतना ताका शिसांनी पळयिल्लो आसलो आनी त्या वेळार तो म्हणटा, जसो हांव गेलां तसोच हांव परत येतलो. मोगाळ बाबड्यानो, 2000 वर्सां पयलीं जी गजाल घडली ती पोरणी जावंक ना, तर ती नवीच आसा. आयज सुद्दां ती नवी आसा. तो तुज्या पसत आनी म्हज्या पसत आयज मागणें करीत आसा. देव बापाच्या मुखार तो आसा. देवा लागीं आमचे पसत तो मागणें करता हें तर आमी
फाटल्या आविसरांनी पळयिल्लेंच आसा. स्वर्गार आनी संवसारांत असलो देव ना. स्वर्गार आनी संवसारांत जिवंत आसलेलो एकूच देव म्हणजे दोनी जेजू क्रिस्त. साद्या पातकी मेळ्या वायट अशा मनशा पासत ताणें आपलो प्राण दिलो. मोगाळ बाबड्यानो, ताणें जर आपलो प्राण म्हणजे आपलो जीव दिवंक नासलो जाल्यार तुजें आनी म्हजें आयज कितें जातलें आसलें? आमी खंय आसतले आसले? आमचो केन्नाच नाश जावन वेतलो आसलो. फकत ताणें आमकां पातका पासून पयस दवरले. आयज जशी ताज्या फोंडाचेर आसलेलो फातर पयस जालो तसो आमच्या काळजाचेर आसलेलो फातर आमी पयस करूंक जाय. आमी ताका आमच्या काळजान आपोवंक जाय. आमचें जिवीत आमी ताका भेटोवंक जाय आनी ताजीं कामां उपरांत आमच्या जिवितांत पूर्ण जातलीं. आयज आमी आमचीं कामां घेवन आसात. आमकां दिसता हांवें म्हजो वेळ देवाक दिल्लो आसा. मोगाळ बाबड्यानो, तूं देवाक कांयच दिना. तूं फटवो नाका. तुवें देवा पासत आजून कांयच करूंक ना. जें कितें तूं चिंत्ताय तें तुज्याच पासत चिंत्ताय. तर इश्टा, आयज पासून देवाक जो वेळ दिवचो आसा तो दिवपाक तूं सुरवात कर. देव तुका आशिर्वादान भरतलो. तर मोगाळ बाबड्यानो, ही कार्यावळ तुमकां कशी लागली आनी तुमकां कितें फायदो जालो वो तुमची कसली मागणी आसात, आयजूच तुमी तुमची मागणी म्हाका पळयात. हांव तुमच्या पासत मागणी करतलों.